म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात खातीर म्हाका तुमचे सगळ्यां कडल्यान खुबशीं पत्रां मेळ्ळ्यात. सोशल मिडिया आनी नमो ॲपाचेर लेगीत खुबशे संदेश मेळ्ळ्यात. हांव हे खातीर तुमचो खूब उपकारी आसां. हे कार्यावळींत आमचे सगळ्यांचे यत्न आसात. एकमेकांच्या प्रेरणा दिण्या यत्नांची चर्चा करची, लोक आंदोलनांतल्यान परिवर्तनाची गाथा पुराय देशाक सांगची. हे साखळेंत हांव आयज तुमचे लागीं देशाच्या एका अशा जन आंदोलनाची चर्चा करूंक सोदतां जाचें देशाच्या दर एका नागरिकाच्या जिवितांत खूब महत्व आसा. पूण ताचे पयलीं हांव आयचे पिळगेच्या तरणाट्यांक, 24-25 वर्सांच्या युवांक एक प्रस्न विचारूंक सोदतां. आनी प्रस्न खूब गंभीर आसा. आनी म्हज्या प्रस्नांचेर मुजरत विचार करात. तुमकां खबर आसा, जेन्ना तुमचे आवय बापूय तुमचे पिरायेचे आशिल्ले तेन्ना एक फावट तांचे कडल्यान जिविताचो अधिकार झुंबून घेतिल्लो. तुमी येवजितात आसतले, अशें कशें जावंक शकता? हें तर अशक्य. पूण म्हज्या तरण्या वांगड्यांनो, आमच्या देशांत एक फावट अशें जाल्लें. ही वर्सां पयलींची 1975तली गजाल आसा. जुनाचो होच वेळ आशिल्लो जेन्ना एमर्जन्सी लायिल्ली, आणीबाणी लागू केल्ली. तातूंत देशाच्या नागरिकांचे सगळे अधिकार काडून घेतिल्ले. तातूंतलो एक अधिकार संविधानाच्या आर्टिकल 21 खाला सगळ्या भारतीयांक मेळिल्लो, रायट टू लायफ अँड पर्सनल लिबर्टी होय आशिल्लो. त्या काळार भारताची लोकशाय माड्डूपाचो यत्न केल्लो. देशाची न्यायालयां, दर एक संविधानीक संस्था, प्रेस सगळ्याचेर नियंत्रण लायिल्लें. सेन्सरशिपाची ही स्थिती आशिल्ली. मान्यताय बगर कितेंच छापूंक मेळनाशिल्लें. म्हाका याद आसा, तेन्ना नामनेचे गायक किशोर कुमार हांणी सरकाराची वा करूंक मनाय केल्ली. देखून तांचेर बॅन लायिल्लो. रेडिओचेर तांची एंट्री काडूंक उडयल्ली. पूण जायत्या यत्नांनी, हजारांनी अटकांनी आनी लाखांनी लोकांचेर अत्याचारा उपरांत लेगीत भारताच्या लोकांचो लोकशाये वयलो विश्वास हाल्लो ना, कुस्कूट भरूय हाल्लो ना. भारताच्या आमच्या लोकां मदीं संकिनी सावन जे लोकशायेचे संस्कार चलत आयल्यात, जी लोकशायेची भावना आमच्या कणाकणांत आसा, निमाणें जैत ताचेंच जालें. भारताच्या लोकांनी लोकशाये वरवींच एमर्जन्सी काडून परत लोकशायेची स्थापणूक केली. हुकुमशायेचे मानसिकतायेक हुकुमशायेक लोकशायेक तरेन हारोवपाची अशी देख पुराय संवसारांत मेळप कठीण. एमर्जन्सीच्या काळांत देशवासियांच्या संघर्शाचो गवाय जावपाचें, भागीदार जावपाचें सौभाग्य म्हाकाय मेळिल्लें. लोकशायेच्या एका सैनिकाच्या रुपांत. आयज जेन्ना देश आपणाल्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साचें पर्व मनयता, अमृत महोत्सव मनयता, तेन्ना आणीबाणीचो तो भिरांकूळ काळ आमी विसरूंक फावना. येवपी पिळग्यांनी तो विसरूंक फावना. अमृत महोत्सव शेकड्यांनी वर्सांच्या गुलामींतल्यान मुक्तीच्या जैताची गाथाच न्हय, जाल्यार स्वातंत्र्या उपरांतच्या 75 वर्सांची यात्राय तातूंत आस्पावल्या. इतिहासाच्या दर एका म्हत्वाच्या पेण्या पासून शिकतना आमी फुडें सरतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचे मदलो एखादलोच असो कोणी आसतलो जाणें आपणाल्या जिवितांत मळबा येदो कल्पना करूंक नासतल्यो. भुरगेपणांत दर एकल्याक मळबांतलीं नखेत्रां, तांच्यो काणयो आकर्शीत करतात. युवां खातीर मळबाक हात लावप सपनां साकार करपाचो पर्याय आसता. आयज आमचो भारत जेन्ना इतल्या सगळ्या क्षेत्रांनी येसाच्या मळबाक हात लायता, तेन्ना मळब वा अंतराळ हाचे पसून अस्पर्शी कशें रावंक शकतात?
फाटल्या कांय काळांत आमच्या देशांत स्पेस सॅक्टरा लागीं संबंदीत कांय व्हडलीं कामां जाल्यात. देशाच्या ह्याच उपलब्धेंतली एक म्हळ्यार इन स्पेस नांवाचे एजन्सीची निर्मणी. एक अशी एजन्सी जी स्पेस सॅक्टरांत भारताच्या प्रायव्हेट सॅक्टरा खातीर नव्यो संदी प्रमोट करता. ह्या सुरवातीन आमच्या देशाच्या तरणाट्यांक खाशेले तरेन आकर्शीत केल्यात. म्हाका खुबश्या तरणाट्यांचे हाचे लागीं संबंदीत संदेशूय मेळ्ळ्यात. कांय दिसां पयलीं जेन्ना हांव इन स्पेसाच्या हेडक्वॉर्टर्साच्या लोकार्पणा खातीर गेल्लो तेन्ना हांवें जायते युवा स्टार्टअप्सांच्यो आयडिया आनी उत्साह पळयलो. हांवें तांचे लागीं बरोच वेळ चर्चाय केली. तुमी जेन्ना तांचे विशीं जाणा जातलें तेन्ना हैराण जालें बगर रावचें नात. जशें स्पेस स्टार्टअप्सांचो आंकडो आनी स्पीडूच घेयात. आयज सावन कांय वर्सां पयलीं मेरेन आमच्या देशांत स्पेस सॅक्टरांत स्टार्टअप्सां विशीं कोण विचार लेगीत करनाशिल्लो. आयज तांचो आंकडो 100 परसूय चड आसा. हे सगळे स्टार्टअप्स अशा आयडियांचेर काम करतात जांचे विशीं पयलीं तर विचारूच जायनाशिल्लो वा मागीर प्रायव्हेट सॅक्टरा खातीर हें अशक्य मानतालें. देखीक चेन्नई आनी हैदराबादाचे 2 स्टार्टअप्स आसात, अग्निकूल आनी स्काय रूट. हे स्टार्टअप्स अशी लॉन्च व्हेइकल्स विकसीत करतात जी अंतराळांत ल्हान पेलोड्स घेवन वतली. हाका लागून स्पेस लॉन्चिंगाचें मोल खूब उणें जावपाचो अदमास आसा. असोच हैदराबादचो आनीक एक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस सॅटेलायट डिप्लॉयर आनी सॅटेलायटा खातीर हाय टॅक्नॉलॉजी सोलर पॅनल्सांचेर काम करता. हांव आनीक एक स्पेस स्टार्टअप दिगंतराच्या तन्वीर अहमदाकूय मेळिल्लो, जो स्पेसांतल्या कोयराचें मॅपिंग करपाचो यत्न करता. हांवें ताका एक चॅलेंजूय दिल्या. ताणें अशा टॅक्नॉलॉजीचेर काम करचें जाणें स्पेसांतल्या कोयराचो सुटावो काडूं येता. दिगंतरा आनी ध्रुव स्पेस दोनूय 30 जूनाक इस्रोच्या लॉन्च व्हेइकलान आपणालो पयलो लॉन्च करपाचे आसात. अशेच तरेन बेंगळुरूची एक स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रॉमची फावंडर नेहा लेगीत एक कमालेचे आयडियेचेर काम करता. हो स्टार्टअप अश्यो फ्लॅट एंटिना तयार करता जे फकत ल्हान आसचे नात जाल्यार तांची कॉस्ट लेगीत खूब कमी आसतली. हे टॅक्नॉलॉजीची डिमांड पुराय संवसारांत जावं येता. वांगड्यानो, इन स्पेसचे कार्यावळींत हांव मेहसाणाची स्कूल स्टुडंट बाय तन्वी पटेलाकूय मेळिल्लो. ती एक खूब ल्हान सॅटेलायटाचेर काम करता जो फुडल्या कांय म्हयन्यांत स्पेसांत लॉन्च जावपाचो आसा. तन्वीन म्हाका गुजरातींत व्हड सरळतायेन आपणाल्या कामा विशीं सांगलें. तन्वीवरीच देशाचे लागींच 750 स्कूल स्टुडंट्स अमृत महोत्सवांत अशा 75 सॅटेलायटांचेर काम करतात. आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार तातूंतले चडशे स्टुडंट्स देशाच्या ल्हान शारांतले आसात. वांगड्यानो, हे तेच युवा आसात जांच्या मनांत आयच्यान कांय वर्सां पयलीं स्पेस सॅक्टराचें रूप कसल्याय सिक्रेट मिशनावरी आशिल्लें. पूण देशान स्पेस रिफॉर्म्स केले आनी तेच युवा आतां आपणाली सॅटेलायट लॉन्च करतात. जेन्ना देशाचो युवा मळबाक हात लावंक तयार आसा, मागीर आमचो देश फाटीं कसो उरूंक शकता? म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत आतां एका अशा विशयाची गजाल करता जी आयकून तुमचें मन प्रफुल्लीतूय जातलें आनी तुमकां प्रेरणाय मेळटली. फाटल्या दिसांनी आमचे ऑलिंपीक गोल्ड मॅडल जैतिवंत नीरज चोपडा माथाळ्यांनी आयिल्ले. ऑलिंपिका उपरांतूय ते एका फाटल्यान एक येसाची नवी नवी किर्तीमानां स्थापूंक लागल्यात. फिनलँडांत नीरजान पावो नुर्मी गेम्सांत सिल्वर जोडले. इतलेंच न्हय, तांणी आपणालोच जॅव्हलिन थ्रोचो रेकॉर्डूय तोडलो. कुओरताने गेम्सांत नीरजान परतून एक फावट गोल्ड जिखून देशाचो मान वाडयलो.
हें गोल्ड ताणें अशे परिस्थितींत जोडलें जेन्ना थंयचें हवामान खूब वायट आशिल्लें. होच उत्फुर्को आयच्या युवाची वळख आसा. स्टार्टअप्सा सावन स्पोर्ट्स वर्ल्डा मेरेन भारताचे युवा नवे नवे रेकॉर्ड घडयतात. आतां हालींच आयोजीत जाल्ल्या खेलो इंडिया यूथ गेम्सांत लेगीत आमच्या खेळगड्यांनी जायते रेकॉर्ड घडयले. तुमकां जाणा जावन बरें दिसतलें, ह्या खेळांनी वट्ट 12 रेकॉर्ड मोडल्यात. इतलेंच न्हय, 11 रेकॉर्ड्स बायल खेळगड्यांच्या नांवांचेर नोंद जाल्यात. मणिपूरच्या मार्टिना देवीन वेट लिफ्टिंगांत 8 रेकॉर्ड घडयल्यात. हेच तरेन संजना, सोनाक्षी आनी भावनान लेगीत वेगवेगळे रेकॉर्ड्स घडयल्यात. आपणाल्या कश्टान ह्या खेळगड्यांनी येवपी काळांत आंतरराष्ट्रीय खेळांनी भारताची वट कितली वाडटली तें सांगलां. हांव ह्या सगळ्या खेळगड्यांक परबीं दितां आनी फुडारा खातीर शुभेच्छाय दितां. वांगड्यानो, खेलो इंडिया यूथ गेम्साची आनीक एक खाशेली गजाल आसा. हे फावट लेगीत जायत्यो अश्यो प्रतिभा मुखार आयल्यात ज्यो खूब सामान्य कुटुंबांतल्यो आसात. ह्या खेळगड्यांनी आपणाल्या जिवितांत खूब संघर्श केला आनी येसाच्या ह्या पावंड्यार ते पावल्यात. तांच्या येसांत तांची कुटुंबां आनी आवय बापूय हांची व्हड भुमिका आसा. 70 किलोमीटर सायकलिंगांत गोल्ड जिखपी श्रीनगराचो आदिल अल्ताफाचो बापूय टेलरिंगाचें काम करता, पूण तांणी आपणाल्या पुताची सपनां पुराय करूंक कसलेच यत्न कसर सोडली ना. आयज आदिलान आपणालो बापूय आनी पुराय जम्मू काश्मीराची तकली अभिमानान उंच केल्या. वेट लिफ्टिंगांत गोल्ड जिखपी चेन्नयचो धनुष हाचो बापूय लेगीत एक सादारण कार्पेंटर. सांगलीची धूव काजोल सरगार, तिचो बापूय च्या विकपाचें काम करता. काजोल आपणाल्या बापायच्या कामांत मजतूय करताली आनी वेट लिफ्टिंगाची प्रॅक्टिसूय करताली. तिची आनी तिच्या घराब्याचें कश्ट फळादीक जालें आनी काजोलान वेट लिफ्टिंगेंत खूब तुस्त मेळयली. ज्युस्त हेच तरेन करिश्मा रोहतकाचें तनूनय केलां. तनूचो बापूय राजबीर सिंह रोहतकांत एक शाळेचो बस ड्रायव्हर आसा. तनून कुस्तींत भांगराचें पदक जिखून आपणालें आनी आपणाल्या घराब्याचें आपणाल्या पापालें सपन खरें करून दाखयलें. वांगड्यानो, खेळाच्या संवसारांत आतां भारतीय खेळगड्यांचो दबदबो तर वाडटाच, वांगडाच भारतीय खेळांची लेगीत नवी वळख घडटा. जशी हे फावट खेलो इंडिया यूथ गेम्सांत ऑलिंपिकांत आस्पावपी सर्ती भायर 5 स्वदेशी खेळूय सामील जाल्ले. हे 5 खेळ म्हळ्यार गतका, थांग ता, योगासन, कलरियापयट आनी मल्लखांब. वांगड्यानो, भारतांत एका अशा खेळाचो आंतरराष्ट्रीय टुर्नामेंट जावपाचो आसा ज्या खेळाचो जल्म संख्येनी पयलीं आमच्याच देशांत जाल्लो, भारतांत जाल्लो. हें आयोजन आसा 28 जुलयच्यान सुरू जावपी बुद्धीबळ ऑलिंपियाडाचें. हे फावट बुद्धीबळ ऑलिंपियाडांत 180 परस चड देश वांटो घेतात. खेळ आनी फिटनेसाची आमची आयची चर्चा आनीक एक नांव घेतले बगर पुराय जावची ना. हें नांव आसा तेलंगणाची मावंटेनियर पूर्णा मालावथ. पूर्णान 7 समिट्स चॅलेंज पुराय करून येसाचो आनीक एक बावटो हुबयला. 7 समिट्स चॅलेंज म्हळ्यार संवसारांतल्या 7 सगळ्यांत कठीण आनी उंच दोंगराचेर चडपाचें आव्हान. पूर्णान आपणाल्या प्रबळ इत्साशक्ती वांगडाच नॉर्थ अमेरिकाचें सगळ्यांत उंच तेमक माउंट देनाली हाचेर चडून देशाचो गौरव केला. पूर्णा भारताची तीच धूव आसा जिणें फकत 13 वर्सांचे पिरायेंत माउंट एव्हरेस्टाचेर जैत मेळोवपाचें अद्भुत नांवरूप करून दाखयल्लें. वांगड्यानो, जेन्ना गजाल खेळांची आसता
तर हांव आयज भारताची सगळ्यांत प्रतिभावंत क्रिकेटरांतली एक मिताली राज हांची चर्चा करपाक सोदता. तांणी ह्याच म्हयन्यांत क्रिकेटींतल्यान संन्यास घेवपाची घोशणा केल्या. जाणें कांय खेळा मोग्यांक भावूक केल्यात. मिताली फकत एक असाधारण खेळगडीच नाशिल्ली, जाल्यार जायत्या खेळगड्यां खातीर प्रेरणा स्रोतूय आशिल्ली. हांव मितालीक तिच्या फुडारा खातीर खूब शुभेच्छा दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी मन की बात कार्यावळींत वेस्ट टू वेल्थ संबंदीत यशस्वी यत्नांची चर्चा करीत आयल्यात. अशीच एक देख म्हळ्यार मिझोरामची राजधानी आयजवालची. आयजवालांत एक सोबीत न्हंय आसा, चिटे लुई, जी खूब वर्सांचे उपेक्षेक लागून हळशीक आनी कोयराचे राशींत बदल्ली. फाटलीं कांय वर्सां ही न्हंय वाचोवपाचे यत्न सुरू जाल्यात. हाचे खातीर थळाव्यो एजन्सी, आप वावुरपी संस्था आनी थळावे लोक मेळून सेव्ह चिटे लुई ॲक्शन प्लॅन लेगीत चलयतात. न्हंयेच्या नितळसाणीच्या ह्या अभियानान वेस्टांतल्यान वेल्थ क्रिएशनाची संदूय तयार केल्या. खरें म्हळ्यार हे न्हंयेंत आनी तिचे देगेर खूब व्हड प्रमाणांत प्लास्टीक आनी पॉलिथिनाचो कोयर सांठिल्लो. न्हंयेक वाचोवपा खातीर वावुरपी संस्थेन ह्याच पॉलिथिना पसून रस्तो करपाचो निर्णय घेतलो. म्हळ्यार जो कोयर न्हंयेंतल्यान भायर सरलो ताणें मिझोरामाच्या एका गांवांत राज्याचो पयलो प्लास्टीक रस्तो तयार केलो. म्हळ्यार नितळसाण आनी विकासूय. वांगड्यानो, असोच एक यत्न पुडुचेरीच्या तरणाट्यांनी आपणाले आप वावुरपी संस्थेवरवीं सुरू केला. पुड्डुचेरी दर्या देगेर वसला. थंयच्यो दर्यावेळो आनी दर्याची सोबीतकाय पळोवंक व्हडा प्रमाणांत लोक येतात. पूण पुडुचेरीच्या दर्या देगेर लेगीत प्लास्टिकान जावपी हळशीक वाडटाली. देखून आपणालो दर्या, आपणाल्यो वेळो आनी इकॉलॉजी वाटावंक हांगाच्या लोकांनी रिसायकलिंग फॉर लायफ अभियान सुरू केलां. आयज पुडुचेरीच्या कराईकलांत हजारांनी कील कोयर दर दिसा एकठांय करतात आनी तो सॅग्रिगेट करतात. तातूंत जो ऑर्गेनीक कोयर आसता ताचे पासून सारें तयार करतात. उरिल्ल्यो हेर वस्तू वेगळ्यो करून रिसायकल करतात. हे तरेचे प्रयत्न प्रेरणा दिवपी तर आसातूच, सिंगल यूज प्लास्टिका आडच्या भारताच्या अभियानाक गतीय दितात. वांगड्यानो, ह्या वेळार हांव जेन्ना तुमचे लागीं उलयतां तेन्ना हिमाचल प्रदेशांत एक अप्रूप सायकलिंग रॅली लेगीत चल्ल्या. हांव हे विशीं तुमकां सांगूंक सोदतां. नितळसाणेचो संदेश घेवन सायकल स्वारांचो एक पंगड शिमलाच्या मंडी मेरेन वचूंक भायर सरला. दोंगराळ रस्त्यांनी लागींच 250 किलोमिटरांचें हें अंतर हे लोक सायकल चलोवन पुराय करतले. ह्या पंगडांत भुरगे तशेंच जाणटेय आसात. आमचें पर्यावरण नितळ उरलें, आमचे दोंगर, न्हंयो, दर्या नितळ उरलो जाल्यार भलायकी अदीक बरी जाता. तुमी म्हाका हे तरेच्या प्रयत्नां विशीं मुजरत बरयत रावात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत मनसुनाचो सतत विस्तार जायत आसा. जायत्या राज्यांनी पावस वाडटा. हो वेळ उदक आनी उदक संरक्षणाचे दिकेंत खाशेले यत्न करपाचोय आसा. आमच्या देशांत तर वर्सां सावन ही जापसालदारकी समाजूच उखलता. तुमकां याद आसतली, मन की बात कार्यावळींत हांवें एक फावट स्टेप वेल्स म्हळ्यार बावडी वा बांयांच्या दायजाचेर चर्चा केल्ली. बावडी त्या व्हड बांयक म्हणटात जातूंत सोंपणां दिवन पावतात. राजस्थानाच्या उदयपुरांत अशी शेकड्यांनी वर्सां पोरणी एक बावडी आसा, सुलतानाची बावडी. ती राव सुलतान सिंहान बांदिल्ली. पूण उपेक्षेक लागून ल्हव ल्हव ती सुवात विराण जायत गेली आनी तिचें कोयराचे राशींत रुपांतर जालें.
एक दीस कांय तरणाटे अशेंच भोंवतना ते बावडी मेरेन पावले आनी तिची स्थिती पळोवन खूब दुखी जाले. ह्या तरणाट्यांनी त्याच खिणाक सुलतानाची बावडीचें चित्र आनी नशीब बदलपाचो संकल्प केलो. तांणी आपणाल्या ह्या मिशनाक नांव दिलें सुलतान से सुरतान. तुमी येवजितात आसतले हें सुरतान म्हळ्यार कितें. खरें म्हळ्यार आपणाल्या यत्नांनी ह्या तरणाट्यांनी हे बावडीचो फक्त कायाकल्प केलो इतलेंच न्हय, जाल्यार तिका संगीताचे सूर आनी ताने लागीं जोडली. सुलतान की बावडीचे नितळसाणी उपरांत ती सजयले उपरांत थंय सूर आनी संगीताची कार्यावळ जाता. ह्या बदलाची इतली चर्चा चल्ल्या, विदेशांतल्यानूय जायते लोक ती पळोवंक येवंक लागल्यात. ह्या यशस्वी यत्नांची खाशेली गजाल म्हळ्यार हें अभियान सुरू करपी तरणाटे चार्टर्ड अकावंटंट्स आसात. योगायोगान आतां कांय दिसां उपरांतूच 1 जुलयाक चार्टर्ड अकावंटंट्स डे आसा. हांव देशांतल्या सगळ्या सीएंक पयलींच परबी दितां. आमी आमच्या उदकाच्या स्रोतांक संगीत आनी हेर सामाजीक कार्यावळी लागीं जोडून तांचे विशीं हेच तरेन जागरूकतायेचो भाव निर्माण करूंक शकतात. उदकाचें संरक्षण तर खरेपणी जिविताचें संरक्षण आसा. तुमी पळयलां आसतलें हालींसराक कितलेच न्हंयेचे महोत्सव जावंक लागल्यात. तुमच्या शारांत लेगीत हे तरेचे जे खंयचेय उदकाचे स्रोत आसात थंय कसलेंय तरी आयोजन मुजरत करात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या उपनिशदांचो एक जीवन मंत्र आसा, चरय वेती चरय वेती चरय वेती. तुमी हो मंत्र नक्कीच आयकला आसतलो. हाचो अर्थ चलत रावात चलत रावात. हो मंत्र आमच्या देशांत इतलो लोकप्रिय हे खातीर आसा कारण सतत चलत रावप, गतीशील आसप हो आमच्या स्वभावाचो एक वांटो. एका राष्ट्राच्या रुपांत आमी हजारांनी वर्सांची विकास यात्रा करत हांगा मेरेन पावल्यात. एका समाजाच्या रुपांत आमी सदांच नव्या विचारांक, नव्या बदलांक स्विकारत मुखार आयल्यात. हाचे फाटल्यान आमची संस्कृतीक गतीशीलताय आनी यात्रांचें खूब व्हडलें योगदान आसा. देखूनच आमच्या ऋषी मुनींनी तीर्थयात्रे सारक्यो धार्मीक जापसालदारक्यो आमकां दिल्यो. वेगवेगळ्या तीर्थयात्रांक तर आमी सगळे वतातूच. तुमी पळयलां आसतलें हे फावट 4 धाम यात्रेंत कितले व्हड संख्येन भावीक सामील जाल्यात. आमच्या देशांत वेळावेळार वेगवेगळ्यो देवयात्राय भायर सरतात. देवयात्रा म्हळ्यार जातून फकत भावीकूच न्हय जाल्यार आमचे देवूय यात्रेक भायर सरतात. आतां कांय दिसांनीच 1 जुलयच्यान भगवान जगन्नाथांच्या प्रसिद्ध यात्रेचो आरंभ जावपाचो आसा. ओडिशांत पुरीचे हे यात्रे विशीं जाल्यार दर एक देशवासी परिचीत आसा. लोकांचो यत्न आसता ह्या वेळार तरी पुरी वचपाचें सौभाग्य मेळचें. हेर राज्यांनी जगन्नाथ यात्रा व्हडा दबाज्यान काडटात. भगवान जगन्नाथ यात्रा आषाढ म्हयन्याचे द्वितीयेच्यान सुरू जाता. आमच्या ग्रंथांनी आषाढस्य द्वितीय दिवसे रथयात्रा हे तरेचें संस्कृत श्लोकांनी वर्णन मेळटा. गुजरातच्या अहमदाबादेंत लेगीत दर वर्सा आषाढ द्वितीयेच्यान रथयात्रा चलता. हांव गुजरातेंत आशिल्लो तेन्ना म्हाकाय दर वर्सा हे यात्रेंत सेवेचें सौभाग्य मेळटालें. आषाढ द्वितीया, जाका आषाढी बीज अशेंय म्हणटात. ह्या दिसा सावनूच कच्छाचें नवें वर्सूय सुरू जाता. हांव म्हज्या सगळ्या कच्छी भावा भयणांक नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा दितां. म्हजे खातीर हो दीस हे खातीरूय भोव खाशेलो आसा. म्हाका याद आसा आषाढ द्वितीयेच्या एक दीस पयलीं म्हळ्यार आषाढाचे पयले तिथीक आमी गुजरातेंत एका संस्कृत उत्सवाची सुरवात केल्ली, जातूंत संस्कृत भाशेंत गीत, संगीत आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जातात.
ह्या आयोजनाचें नांव आसा आषाढस्य प्रथम दिवसे. उत्सवाक हें खाशेलें नांव दिवपा फाटल्यानूय एक कारण आसा. खरें म्हळ्यार संस्कृताचे महान कवी कालिदास हांणी आषाढ म्हयन्या सावनूच पावस येवपाचेर मेघदूतम बरयल्लें. मेघदूतांत एक श्लोक आसा, आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ठ सानुम. म्हळ्यार आषाढाच्या पयल्या दिसा दोंगराच्या तेमकांक वेंगळिल्लीं कुपां. होच श्लोक ह्या आयोजनाचो आदार थारलो. वांगड्यानो, अहमदाबाद जावं पुरी, भगवान जगन्नाथ आपणाले हे यात्रे वरवीं आमकां जायते खोलायेचे मानवीय संदेशूय दितात. भगवान जगन्नाथ जगताचे स्वामी तर आसातूच, पूण तांचे यात्रेंत गरीब वंचितांचो खाशेलो वांटो आसता. भगवान लेगीत समाजाचो दर एक वर्ग आनी व्यक्ती वांगडा चलतात. अश्योच आमच्या देशांत जितल्योय यात्रा जातात, सगळ्यांनी गरीब गिरेस्त ऊंच नीच अशें कसलेंच भेदभाव दिसनात. सगळ्या भेदभावां वयर सरून यात्रा ही सर्वोपरी आसता. जशी महाराष्ट्रांत पंढरपूर यात्रेविशीं तुमी नक्कीच आयकलां आसतलें. पंढरपूरचे यात्रेंत कोणूच व्हड आसना, कोणूच ल्हान आसना. दर एकलो वारकरी आसता, भगवान विठ्ठलाचो सेवक आसता. आतां 4 दिसां उपरांतूच 30 जुनाच्यान अमरनाथ यात्राय सुरू जावपाची आसा. पुराय देशांतल्यान भावीक अमरनाथ यात्रे खातीर जम्मू काश्मीराक पावतात. जम्मू काश्मीराचे थळावे लोक तितलेच श्रद्धेन हे यात्रेची जापसालदारकी घेतात आनी तीर्थयात्रींक सहयोग करतात. वांगड्यानो, दक्षिणेंत अशीच एक महत्वाची सबरीमाला यात्राय आसा. सबरीमालाच्या दोंगराचेर भगवान अय्यप्पाचें दर्शन घेवंक ही यात्रा तेन्ना सावन चल्ल्या जेन्ना हो मार्ग पुरायेन जंगलांनी रेवडिल्लो आशिल्लो. आयजूय लोक ह्या यात्रांक वतात तेन्ना धर्मीक अनुश्ठानां सावन रावपाचे वेवस्थे मेरेन गरिबांक खातीर कितल्योच संदी तयार जातात. म्हळ्यार ह्यो यात्रा प्रत्यक्ष रुपान आमकां गरिबांचे सेवेची संद दितात आनी त्यो गरिबांकूय तितल्योच हिताच्यो आसतात. देखूनच देश लेगीत आतां आध्यात्मीक यात्रांनी भाविकांक खातीर सुविधा वाडोवपाचे इतले सगळे प्रयत्न करता. तुमी अशे खंयचे यात्रेचेर वतले तर तुमकां अध्यात्मा वांगडाच एक भारत श्रेष्ठ भारताचें दर्शन जातलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सच्चे वरीच हेवूय खेपे मन की बात वरवीं तुमच्या सगळ्या लागीं जोडपाचो हो अणभव खूपच सुखदिणो आशिल्लो. आमी देशवासियांच्यो उपलब्धी आनी यशांची चर्चा केली. ह्या सगळ्या मदीं आमी कोरोना आडचे सादूरतायेचेरूय लक्ष दिवंक जाय. तरी खोशयेची गजाल म्हळ्यार आयज देशा लागीं वॅक्सिनाचें एक व्यापक सुरक्षा कवच आसा. आमी 200 करोड वॅक्सिन डोसांचे लागीं पावल्यात. देशांत नेटान प्रिकॉशन डोसूय दितात. जर तुमच्या दुसऱ्या डोसा उपरांत प्रिकॉशन डोस घेवपाचो वेळ आयला तर तुमी हो तिसरो डोस मुजरत घेयात. तुमच्या कुटुंबांतल्या लोकांक, चड करून जाणट्यांकूय प्रिकॉशन डोस दियात. आमी हातांची नितळसाण आनी मास्क हे सारकी गरजेची सादूरतायूय बाळगूंक जाय. आमी पावसाच्या दिसांनी भोंवतणचे हळशिकेक लागून जावपी दुयेंसां पसूनूय सादूर रावंक जाय. तुमी सगळे सजग रावात, स्वस्थ रावात आनी अशेंच उर्जेन फुडें सरत रावात. फुडल्या म्हयन्यांत आमी परतून एक फावट मेळटले. ते मेरेन खूब खूब दिनवास. नमस्कार.